दोन्ही कंपनी कॉन्टॅक्ट केला मी आणि कंपनी कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर आमकां लक्षात आयलें की आयडियान तेमकां पयशे भरले ना कॉन्ट्रॅक्टर असले कारणान आणि ते म्हणपाक 8 दिसां सुरू करता म्हणून सांगलें। आयडियान सांगलें, रिलायन्सान कंपनीन सांगलें। 8 दिसां नंतर कांयच ना। आज म्हाका दिसता आमकां खोतीगांवचे 1.5 म्हयन्याक आमचे खोतीगांवचे 7-8 लाख लोकांचे गेल्लेले आसा। लोकांनी रिचार्ज केल्ले सगळे म्हाका दिसता खोतीगांव 2000 कार्ड होल्डर आसा। आमी इतले सांगून सुद्दां ते हें करना म्हणून आयज आमी सगळे खोतीगांवचे लोक वॉटओवर आनी आमकां नाका आयडियाचो म्हणून आमी हें करपा खातीर आयला, डिस्ट्रॉय करपा खातीर आयला आमकां। खोतीगांवची लोकसंख्या सादारण 3000 सुमार वयर आसतली। आमकां 108 सपोज कॉल करता जाल्यार हिंग सारके रेंज ना, खंय तरी भायर शुशेवळ नाल्यार आमण्यार अशें वचून कॉल करपाक पडटा। तो प्रॉब्लेम आजकाल युथां मेन म्हणटा नेटाची गरज आसा। सगळें आसा ऑनलायन आसा, सगळें कितें आसा। मॅक्झिमम पळयलें जाल्यार 1.5 म्हयनो जाल्यार यूथ इतले बेजारां आसा, सामकें खंयची एमर्जन्सी सर्वीस आसा ती कांयच मेळना। प्रेसिडेंट या नात्यान सांगूंक सोदता देवस्थानाचे सगळे आमी तेमकां हे दिल्ले आहा कॉपरेशन आनी जे कितें रेंट आहा ते आमी पेपर वर्क आमी थ्रू एडवोकेटा मार्फत एग्रीमेंटा प्रमाणे पेपर वर्क केला। सरकारांतलो थळावो आमदार आनी उपसभापती इजिदोर फर्नांडीस आपल्याच सरकाराचेर बेजार। टावर मोडपाक आयिल्ले लोकांक ताणें सरकारा कडेन उलयता म्हूण सांगून थंड केले। ते सगळे येयले आमी मोडटा टावर नाका आमकां आसून कितें फायदो कित्याक आमकां पयलीं सद्याक एक पंचायत ह्या भागान रावता, इतलो लोक ह्या खोतीगांव ह्या भागान रावता म्हूण गव्हर्मेंट लक्ष दिना काय ह्या लोकांचेर, म्हणजे लोकांक हे गव्हर्मेंट लोकांची पडोन वचोंक ना। सो देखून हांव ते कडेन सगळे खोतीगांव भावां कडेन मागता आतां जेन्ना तुमी इतले प्रयत्न केला हो सगळ्या सरकाराक पावूं दी आवाज की अशें अशें आहा म्हूण आनी तुमी एक अल्टिमेटम दिला म्हूण सांगता हांव की बाबा 1 म्हयन्याचो दिता, एक 15 दिसांचो म्हयन्याचो पूण एक टायम दिया, कितें प्रोसिजर आहा तो प्रमाणे हांव फॉलोअप करता आनी मागीर कशें बाबा कनेक्टिविटी चालू करया। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार।